गौतमाश्रमान तुला बाहेर सरले विश्वामित्र राम लक्ष्मण चमकत मिथिले नगरा येऊन पावताय. मिथिलेचे रायू जनकराया का त्यागेल बी एक सांशी कहाणी सा कसं की पहिलं तक चरडू गेल्यावर ना त्या प्रजा लोकाले अभिप्राय ना तर चरड जेव्हा म्हणून येणं एक यज्ञ करता तो जाग खत का नव्हे ते खत तसं ना तर एक पेट मिळता जमिनीत ते पेट ओपन केलं ना आणि ते बाईट चिरड उरता अगदी छंद लक्षणवंत ते पेटीने ते चिरड हसता उरता आणि पडद्याक हसता त्यांना जनकराय का त्याच्या राजे भारी प्रीत येता मोक्ष येता तर त्या चिरडा कशी उपळून घेता आणि हडद्याला झर येणं सीता म्हणून सांगता ते चिरडात तसे ते यज्ञ बिज्ञ जातात त्या चिरडा घेऊन येत घरा घेऊन आपल्याला एक पट्टात चिरडवल्या कशी तशी त्याची लिक तो आणि त्याला बायल करून होड करतात त्याला बाईल एक मी थोड्या दिवसानं ती गुरबीण जाता ती बेग चिरली जाता ते चिरडाक त्यांनी उर्मिळ म्हणून नाव दवरतात. सीता आणि उर्मिळा हे दोघं लोकांना त्यांनी भारी छंद करून होड करतात मगान अगदीच म्हणता आपलं मग तांकां कसले दुखच्या फुल्लावर म्हणजे फुल्लावर होड करतात त्यांनी म्हणून तांकां तू शिक्षण म्हणजे ताची राजकुमारी खंचखंच चल्यान ती परिणीत उरका तशें अट्टून पारांगत करता दोन्ही चलयांक तांणी बी होड जावन लग्न आयिल्लो ताचें तेन्ना तांगेले बाजूचे एक रायो सुधन्वा म्हणलो ते सीतेक आपण लग्न जेवका म्हणून त्यांची शीत होड बी जाल्ली उरना म्हळ्यार एक 10-12 वर्सांची कितकी उरती तेन्ना म्हाका लग्न कोण दी म्हणून तो सांगून धाडटा तेन्ना सांगचेली ना कसं लग्न करचे म्हणून जनकराय जायना म्हणून सांगता म्हणून त्या सुधन्वराय कसं करता की म्हणाली एकदम मिथिलेचेर काय ना आक्रमण करतात आक्रमण केलं त्यांनी जनकराय वचून त्याला युद्ध करतात तो राय मरता सुधन्व ते राज बी जनकराय एका मेळीन उरता थंय तो त्याला भाव भरून राय म्हणून करता ते अशी युद्धाने गेले पण दिसता आम्ही धुवे वेले ना फाल्यां अशी आनी कोणी युद्ध करताले ना म्हणून तो कसं करता की म्हळ्यार तांगेले घरान तो सदैव पूजे म्हणून अशी शिवधनुष्य उरत नव्हे तो पण म्हणून दवरता कसं की म्हणे वीर्यशुल्क म्हणत ताका ते धनुष्याक दोरी बांधून प्रबंधना लावून घेणं हे ताका बाण मारता तशें ते कोण करता शिवधनुष्य उकळून घेणं तांकां आमी धुवे दिता हे वीर्यशुल्क लग्नाचे म्हणून तो प्रकटन करता ते आयकना पण सुमार लोक येतात जी आयल्या कोणाक ते शिवधनुष्य उकळच्या का जायना आई लोक परत होता शिते लग्न जेव्हा म्हणून आई लोक ते शिवधनुष्य उकळच्या वताचे जायना उकळच्या का जायना तशी मस्त शांत एक पण लंकेचे रायू रावण बी येत राक्षस रायतो त्या पळून जनकराय भंय दिसून होता अरे तुला त्यानं पण दवरलं नव्हे स्वयंवराक त्या कोणी येवच्या शकताची हो तो म्हणना जो बी येता तो शिवधनुष्य उकळून घेणं ताका जर प्रत्यंजना लावून घेणं लाय बा ताका तो ते चली दिसता नाही अशी उरत नाही जे देवाला दही म्हणतात नव्हे ते रावणाक ते उकळच्या का ना ते उकळच्या गेलं तर त्याला अंगार ते लोक घेऊन पडता आणि कसंच की बडबडता वचून सोडता कोणी लक्ष ना चितले त्यान राय आनी चिंता मागीर धुवेल लग्ना करता हांवें कसं दवरून बसलो पण आता हे कशें जातालें कोणी येनाची हिक लग्न जेवच्याक ते शिवधनुष्य पळोवन सुमार भिवन धांवन वताचे अरे बापरे हे इतलो धनुष्य आमगेले उकळचें येना म्हणून रायाक बेजार सजले रे आतां खंयच्या वेळार कोण येता म्हणना नवें शिवधनुष्य उकळच्याक तशें तांगेलें ते मिथिला नगर कायम ना शृंगारान उरता थंय तोरणां मंगलवाद्याचे नाद भटमाम लोकांनी कशी मंत्र घोश करता हांगा थंय फिरता उरचे अशें ते सीते लग्न येवची चल्ल्याली वाट पडे तो आख्खा गांव आनी रायू रायाल बायल उठ कोणी येना अशी आशिल्ली तेन्ना एक दीस एक दूत येवन म्हणटा विश्वामित्र मुनी थंय गेले 2 लोक शिश्या घेवन हांगा आयला मिथिलेक जनकराय वचून ताका केन्ना आमी करता नवे कोण आयले तेन्ना तशें वचून ताका या म्हूण सांगता बसकार येता आपल्या सिंहासनाचेर तेल पांय न्हिदून विश्वामित्र मुनील पांय धुवन पादपूज करून तागेले फलाहार की फलवस्तू दिवन ताका भेट म्हणून दिता दोनी राजकुमारांक बी
आदरात इथे करता ते पण विश्वामित्र म्हणे भारी खुशी येता आणि जनकराज म्हणता तंत्रापचाक ते गेले राजगुरुले घरान तुझी व्यवस्था करता इथलेच राजगुरू म्हळ्यार कोण अहल्यानंद शतानंद तागे बरशी विश्वामित्राने राम लक्ष्मण वताचे तागेले ते आश्रम वतना पडे ना ते तागेले सांजेचे अल्पहार ओटू जाता ओटू जाना पडे ते शतानंद नमस्कार हिंगे विश्वामित्र म्हणे अहल्यदाराची काणी ताका सांगता शस्यले रामाला पाय लागलो तशी तिका जीव कळायली ओट खबर सांगता ते आयकूच्या का शतानंद इतलं खुश आहेत की मारी अरे मी लांब बाप दूर दूर आशिल्ली हे रामाला निमित्तान आज एक जाली न्ही तेन्ना परत संसार करता आसाच न्ही आयकून ताका भारी संतोष इतलो संतोष की म्हणारे हे जगत आनी विसरता तितलो ताका खुश जाता आनी तो राम वचून टेप मार घेता ताका उलोवचे शब्दय ना ताका दोळ्यांतले पटापटा उद्दाक ते रामाला मात पडता तशी थोड्या वेळान तो स्वताक सांबाळ घेता तशी विश्वामित्र शतानंद राम लक्ष्मण बसतात शतानंद रामाला हात धरून गेलो एक महिन्याने कृतज्ञता भावानं ते हात स्पर्शिता प्रीतीनं राम कसले उलयना हस्त खाली तशीच हेर दिवस त्याने चारी लोक करून गेलो जनकराजाले राज्यसभेक वतात राज्यसभा तेगेले मंत्री परिवार सैनिक लोक वोट अगदी सुशोभित जावन दिसत होता जनकराजाला आसतना आनी वच्चाक जनकराज उठान येता विश्वामित्र म्हणे बशाक सिंहासन दिता तेका आज बाजून राम लक्ष्मणाक बशा जाग करून दिता आनी जनकराय विश्वामित्र म्हणिल्ले तोंड पळयता तेन्ना विश्वामित्र म्हणी म्हणटा की राया तुगेले आसतना दिशिल्ली शिवल धनुश्य पळोवच्याक हे दोनी दशरथ नंदन आयले सांगा हे दोनी लोक आमगेले प्रिती शिष्य हांव तांकां तो शिवाच्या आपदाकोच खातीर हांव घेवन आयला म्हण सांगता तेन्ना जनकराय म्हणटा अटना हांव दाखयता जाल्यार म्हणून थंय रावता कसं न्हय म्हणटा विश्वामित्र तो शिव धनुश्य हांवें सीतेल संयवार पण म्हूण दवरिल्लें आसा कोण ताका प्रत्यंजली लायताची ते धनुश्याक तांकां हांव मागीर धुवे दिता म्हणून पण केल्लो आसा म्हणून सांग आनी आजी पर्यंत तर कोण्या येयली नाची तो शिवधनुश्य करच्या कोणा लागीं जाली ना राजकुमार लोकांक पळोवचें आसल्यार पळोव तशें कांय ना मागेले परवानगी आसा म्हणटा आनी तेका सैनीक लोकांक पळयता तशेंच सैनीक लोक एक व्हड रथ आनी तो शिवधनुश्य ताणें पुजेक म्हूण एक कडेन दवरिल्लो उरता तो घेवन येता तो पळयल्यार कळटा सुद्दां ते शिवधनुश्याक पूज करता आशिल्ल्याची म्हणून विश्वामित्र म्हणी रामा सांगता रामा वचून पळय चेडा मस्त वज्जस्की कसं की शिवधनुश्य पहिले एक आलाच ना रे तो म्हणून म्हणता तेन्ना राम विश्वामित्र म्हणी पांय पडता मनान तुज्या आपणाले गुरुजनाक आंबापाक पांय पडता आनी हगूर ते शिवधनुश्य आशिल्ले कडेन वता थंय वचून न्हू पळयता अशी पयले आनी सकयल पर्यंत सकलच्यान वयर पर्यंत अशी चारय दिकांतल्यान तो धनुश्य पळोवन न्हू परत एक पर्यंत मनांत आंबापाक म्हालगड्यांक येवचें न्हू अशें तो शिवधनुश्य उखलचें वता तेगे हातांत तितलें सरळ जावन येता की म्हळ्यार आमी एक सान एक तणा काड्ड्या हाडटा गेल्यार कशें जाता हगूर तशें तेगेल्या हातांत तितलें हगूर आनी तो शिवधनुश्य तो घेता आनीक पांयाक बोटान अशें ते धनुश्याचे हे धरता सकल बाजू आनी प्रत्यंजय घेवन ते लावचें वता आनी लावचे तो शिवधनुश्य दोन तुकडे ठाय खटखटाल म्हूण मोड पडता ते पळोवचे खातीर ते सभे भशेन रोट्टू लोक स्तब्ध जावन तशें विश्वामित्र म्हणजे तोंडारी छंद हास येता जनकरायाले दोळ्यान तूं दोळ्याक आनी तोंडाचेर एक संतृप्त भाव येता शिवधनुश्य मोडील पळोवन सीतेक भारी खूश जाता तिगे तोंडार हास येता आनी ती वक्कलशी सजिली उरता हळू हळूची हेज्जे घालता घालताची वरमाल घेवन न्हू येता आनी रामाल गळ्याक वरमाल घालता आपल्याक खुशी जाता तशी जनकराय विश्वामित्र मनीक सांगता
आता हा मुखार कसं करचे तर म्हणून विचारलं त्यांना विश्वामित्र मुनी म्हणताचे तुमगे कुलपद्धती प्रकार लग्नाचे तयार कर तू आणि दशरथ राया बी लग्नाचे आमंत्रण पेटवून दे म्हणत तशीच दूत लोकांका अयोध्ये पेटताची दशरथाक कळता आपल्या चिरडा चालल्याक लग्न जातात म्हणून भारी खुशी येता तो थंडच्यानं तेगेले दिब्बण घेऊन हांगे येता हांगे आना पडे जनक रायू तो पण बसून खुशीने एकमेकांक आलिंगन दिताची आणि बसून मंत्रालोचन करतात विश्वामित्र मुनी शतानंद उठलं बसून मुहूर्त करतात ते मुहूर्त करत असताना रामाका सीतेक लग्न लक्ष्मणाक आनीक जनकरायाले धुव उर्मिळा तिगेल वर्षी लग्न जनकरायल भाव उरता कुशध्वज म्हणून तागेल बी दोन चेल्ली उरतात श्रुत मांडवी आणि श्रुतकीर्ती म्हणून भरताक मांडवी वर्षी शत्रुघ्नाक श्रुतकीर्ती वर्षी असे चारही चरण आले लग्ना मुहूर्त ठरवल्याचे आणि त्या मुहूर्तार तांगे लग्न चंद रितीनं अगदी विजंबणेनं जाता जनकरायू सीतेक बळवळे म्हणून गेलो दास्य सीते ऐकले का नाही चारी चले आणता दास्य की वस्त्र की भांगर की आणि गाय हस्त्य घोडे पालके सेवक लोक वर्ष मस्त दिसतं अगदी खुशी नव्हता म्हटलं दिबण बाहेर सरत असताना जनकराय म्हणतात दशरथाक आणि मेगेल घरचे एक मेगेल अर्धा तुकडा हातूक दिता आसा तू चंद करून ते पळोवन येता म्हणून म्हाका करता सांग जाल्यार मेगेल चरडाक तुमगे घर घेवन येनो म्हाका तू धन्य केलें तुमगेल कुलांत घेवन म्हणून सांगता तेन्ना जनकराय म्हणटा तशें म्हणनाका तुगेल घरची लक्ष्मी तू म्हाका दिता आसा ती मेगेल घराची लक्ष्मीची तू काय तुगेल चरडाल काळजी करनाका हांव तुगेल चारय चेडो आसा मेगेले चेली शकून पळोवन घेताचे आमी कांयच तांगे बद्दल चिंता कळवळ कसलेंय करनाका म्हणटा अभय दिता तशी हो जनकराय धुवेक सांगता सीता हांव तूं मेगेलो अगदी मोगा धुव चारी चेली थंय राविल्लो तेन्ना तो सांगता तुमी केन्नाचे घोवान सांगितलें तशें आयकूं का घोवाल उतरा भायर वचचें ना कित्याक म्हळ्यार तो तेगेले मनान तूं तेगेले कुलान तूं तुमकां स्थान दिता आसा केन्नाची म्हालगड लोकांक सांगितलें तशें आयकून उरता घोवान सांगितलें तशें आयकून उरता केन्ना कसलें एक सूख आसा बा फस्ट घोवा दिवन फुडें बायलीन भोगता आनी कसलें कश्ट आयले बा ते फस्ट बायलीन भोगून कडेन घोवा दिवका आनी अन्योन्य जावन उरका केन्ना तुमगे ल्हान तूं अशी कसं झगडे बिगडे उठ करनाशी प्रितीन प्रेमान उरका आदर्श जीवन जगता तुमगेले म्हणून सांगता तशी ती पण भायर सरवता ती पण अयोध्ये वता आसतना सुमार दूर वतना पडना एकदम काय ना वाघ येवच्याक कशी मनुष्य घेवन चलताची तशी तांगेली ते दशरथ राय सैन्य वता ती एकदम काय ना परशुराम आहेत ते अडगड सुद्दां रावता आनी खंय आसता म्हगेले गुरू शिवधनुश्य मोडिलो म्हणून येवन रावता दोळटत लाल लाल जाले उरता रागान तोंड काय ना रसरसल्या बारी पळोवन न्ही न्हू लोक भिवन येता कसा करता म्हणून कळना ताका मुखार वचकी म्हाका वचकी म्हणून राबेल कडेन ओट्टलो काय ना गंभीर म्हणून वचताचे तेन्ना दशरथ राय वचून मुखारी पांय पडटा परशुरामाक तो लक्ष दिना खंय गेलो तो कोण तो म्हगेलो हे शिवधनुश्य मोडिलो खंय न्ही कोण बसला तो तशें रोडान गरजेन करता बजारल्या व्हरता तेन्ना राम मुखार येता आनी पांय पडटा आनी म्हणटा हांवूय तो हांव हांगा आशिल्लें निपूण पडना हांव धैर्यान ओटला काल्यान राखता शिवधनुश्य म्हणून न्हू ताका जे चली पण दवरलें ते चली लग्न आयला हांव म्हणटा हो तूंच वेतो मेल गुरू धनुश्य मोडिलो आतां तूं मरच्या पयन तयार जावन राब तुका हांव कोण म्हणून करता दिसता न्हय आसा तुमी परशुराम म्हणून न्हू म्हणटा
आपला एक क्षत्रिय कुलांत तो हा एक क्षत्रिय लोकांक मारच्या 21 वेळे भूप्रदक्षिण घालून घेऊन मारिल्ले आसा आणि ते जे राज्य मेळ्ळें आसा ते ब्राह्मण लोकांक दान केल्लें आसा. आतां तुका बी मातशें पाळयलें अशें दिसता म्हणून तूं धैर्यान म्हगेले गुरुले शिवधनुश्य मोडलो म्हूण सांग. परशुरामाक गुरू म्हळ्यार ईश्वर तशें हांव तशें म्हणटा. ताणें तशें म्हणटा आसतना राम म्हणटा. राम कसो करता की मागीर हातांत एक धनुश्य उरता परशुरामाले. तो एकदम ताका हातांतल्यान घेवन ताका बाण सोडच्या वता तेन्ना परशुराम एकदम तेन्ना स्तब्ध जाता. कित्याक म्हणटा शिवधनुश्यांत कितली ताकत उरता की तितली ताकत हे हागेले परशुरामाला हात आशिल्ले शिव तो हरिधनुश्य तो तांची तितली ताकत उरता. तेन्ना परशुराम धक्को उरता थोडे वेळ. तो अशी दोळे पळय न्हू ते योगशक्तीन पळयता. परशुरामाक विष्णूले रूप ते रामाला हांगा दिसता तेन्ना ताच्या तोंडार एक छान हास येता. तेन्ना रामा सांगता रामा हे जगाक 2 रामाले अवश्य घटना म्हूण म्हाका कळ्ळें. तूं श्रीराम आनी हांव परशुराम. हांव जे कामा खातीर हे जगार आयिल्लो ते हांव करपाक शकिल ना म्हळ्यार पूर्ण करपाक शकिल ना. केलें जाल्यार जे करता आशिल्लें तें करपाक शकिल ना. हांव एक म्हयन्यान रागांत येवन एक क्षत्रियान म्हगेले बापाचेर अम्माचेर अत्याचार केलो म्हणून हांव त्या रागा वडताका हे अख्खा भूमंडलात 21 वेळे सुत्त मारून ज्यो क्षत्रिय मेळटा ताका मारता गेलो हांव. म्हाका मारता कशें की मागीर आंगांत एक म्हयन्या राजस गुण येता गेले सात्विकत कमी जाता गेली आनी जे लोक हांव मारता आशिल्ले तांकां मारिल्लें ना हांवें. तशें आतां तें काम तूं करता म्हणून सांगता. आनी हांव आतां तपस करता वता. म्हगे तपसा उद्देश एकूच की म्हळ्यार तुगेले शक्तिवर्धन जेवका बलवर्धन जेवका तुगेल्या आंगांत तूं जेव बी काम करता आनी तुका बरेंपण जेव म्हणून हांव तुका सांगून घेवन वता म्हूण वता. तेन्ना हांगा देवळा बरशा इल्लो कुटुंबी शांत जाता. हे बोड एक कंटक आयिल्लो म्हणलें किलीचे मी हे रामाल येना बरे रितीन पार पडले म्हणून म्हटलं खुशी ना परत अयोध्ये कडेन वचच्याक सुरू करताय. आनी मदेंच विश्वामित्र मुनी रामा म्हणटाय रामा तुका हांव सांगचें आनी कसलें ना. परशुरामान बी तुका सांगल्या हे लोकांचो कंटक अशे लोक मस्त आसाचे तांगेले संवार तुगेर हाताना जेवका हे लोकाचे उद्धार करतो तूं म्हणून घेवका तुगेली कीर्ती दिग्गंत जावन वचो अगदी तूं तुगेले उत्तरोत्तर अभिवृद्धी हो यशवंत जातू म्हणून आशिर्वाद दिवन विश्वामित्र मुनी बी तांगेले आश्रमां वताचे. थोडे दशरथ हे चारी राजकुमार तांगेले ते दिपण ಒಟ್ಟು मेळगे अयोध्येक येताचे. हाय फ्रेंड्स, तुमकां हे चॅनल आवडलें असल्यार रेड कलर सबस्क्राईब बटन प्रेस करा, लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांक शेअर कराचे. बाय बाय.